I4 Toyada Deva Panakshin Sutra I4 page 117. Soglang tumkang Dio Brodistio. Somplolia, Inacio, Conceição Viegas, Acadevan, Surgitia Suk, Favokurunk, Missachi Beti Maguia. Toshens Ais, Savio Mesquita, Aploponas vo Vardis Somrumta. PPC member Kosokup, o avurta amchi firgoje pasota, tachi pasota mi az Maguian, Devan Bori Boleki, Takadiunk, tacha kutumbachi raplo ashirvad kalunk. Toshens Siloni Monteiro, Xavier Afonso, Aurora Pereira, tinha aplo vardis somrumtata, Devan Tancherui, aplo ashirvad kalunk Maguia. Cardoso Variantra, Autolia Kutumba Pasot Maguia, Armand Martins, Sydney D'Souza, Anjali Dobai, Daryl Frank, James Andrews, Sandra D'Souza, Harold D'Souza, Joaquim Varela, Xavier Fernandes, Vincent Piedad Fernandes. Aici आमचो रितीर सुरू करता. या रितीरा वरवीं बाबा भयणाच्या काळजांक जेजून आत लावूंक आनी ओत्मीक वाटेन आमच्या बाबा भयणाची फिरकुजीची वाड जावूंक आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सवय असो. आनी हे पवित्र गूट फावती परी समोरंबूक आमची पातकां ओळखून घेवया. Sorpudvidar देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गनेव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवून सदांच सकमार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून हातून मागता. सदपदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सर पदवीदार देवा, आमी असोगतायेन पडटाव देखून आमची अस्तंगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना. खोश मरण सुचलोल्या तुज्या एकल्याच जोणीत पुताचे विनवणेन आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भर. तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या आसनाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विंचून काडलेलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक कोरी नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो. बोब मारून तो आर्दो ना, आपलो तालो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना, मिनमिनटी वाट पालयना. कोरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. कोरी नीत प्रितुमीचेर स्थापोसोर तो हालचो ना, चेपोन दामोन उरचो ना. ताच्या दोन शस्त्राची वाट दीप जुवे पळयत आसा. ज्या देवान मोळोब रोचलां आनी विस्तारून दवरलां, जाणें प्रितूम आकारल्या वनस्पती उपजयल्या, जाणें पृथ्वेर रावतल्या सोर मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सोर प्राण्यांक जिवे केल्यात, तो सर्वेस्पोर हें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक, कोयदी गुलाम जालोल्यांक, बणकोणींतली सुटका दिवंक, काळके कोणींत बसलोल्यांक, काळोखांतली भायर काडूंक म्हजे पोरजेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. सबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. जेन्ना नोश्टे मनीस बोल्ड करून म्हजें आंगमास गिळूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येतात तेच म्हजे दुस्मान. आडोलतात आनी आपटोन पडटात. सबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. केदीं लोक्षरां म्हज्या मुखार उबीं रावूं, म्हजें काळीज गोठ रावतलें. झूज लोडाय म्हजेर उपरासल्यार पर्यान तीर आसतलो म्हजो ओतमो. सबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पोराची दया मोया. म्हाका भोगूंक मेळटली तीर राव, काळीज गोठ दवर आनी सर्वेस्पोराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. उद्गाराक उबी रावया. नोमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याचो आसूं. जुआवा पोरमोणे शुभोत्तमान. महिमा तुका सोम्या. पास्काचे पोरबीक 6 दीस आसात म्हळ्यार जेजू बेतानियेक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया पोरामूस कोत्ताली
आनी तांचे संगाती जेवणाक बसतल्या मदें लाजार आसलो. ओसोल स्वता मानशेचें चड मोलाचें एक रातभर पोरमोडीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या धोमधोमीत पोरमोडान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसा मदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो त्या जुदास इस्कारुतान मुडे. हें तेल 300 दिनाराक विकून ते दुडू दुर्बळांक दिवंक नजो आसले. ताका दुर्बळांचे पडलोले म्हूण न्हय, पूण तो चाकोर आसलो देखून, तो चोर आसलो देखून ताणें तशें मुडे. ताचे लागीं पोंगोटीची गांठ आसताली देखून तातूंत घालताले तें तो आपणाक काडी. जेजून मुडे, तिका किमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो पोरमोळ सांबाळचो आसलो. दुबळीं सदांच तुमचे मदें आसात, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेजूतूय आसा म्हूण जुदेव लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटूच तीं थंय आयलीं. जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो जिवन केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक. म्हणून मुखेल याज्ञिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मातसो म्हूण थारायलें, कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास दवरतालीं. सोम्याचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाड भावा भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात, त्रास येतात, चडशे पावटी आमच्या इश्टां सुरशीं आमी वेताव आनीक आमचे कोश्ट, आमचे दूख तांकां सांगताव आनी हे वरवीं इल्लेशें शांती समाधान आमच्या जिविताक आमी भोगताव. आयच्या शिव वर्तमानान अशेंच कितें जाल्लें आयचो शिव वर्तमानकार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेजू जेरुसलेमाचे वाटेर आसा आनी जेरुसल्या भितर सरचे आदीं बेतानिया ह्या गांवांत जेजू वेता. आनी ह्या गांवांत जेजूचो इश्ट लाजार आनी ताच्यो ह्यो दोग भयणी रावताल्यो. आनी जेजू ह्या घरान भितर सरता. एके भाशेन जेजू जाणा आसलो आपणाक कसले कोश्ट, कसले मरण जेरुसल्या शारांत रावता ते. आनीक देखूनच घोडे ही आपली दूख इल्लीशी उणी करूंक, वो घोडे हे दुखींत आपणाक कोणाचो एक सपोर्ट कसो घेवंक जेजू मार्ता, मारिया आनी लाजाराच्या घरांत वेता. आनी आमी पळयताव जेन्ना जेजू तांच्या घरांत आसा, दोन तरेचे व्यक्ती आमच्या दोळ्या मुखार दिसतात. पयली आसा मारिया आनी दुसरो आसा जुदास इस्कारियोत. मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तांच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसा, मारिया एक दोयाळ कोन्नी कशी जेजू सवे ती करता. एका उच्चा मोलाचें तेल घेवन जेजूक ती मागता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, मारयेची ही कोरणी, तिचो मोग जेजू सवे आमकां दाखोवन कोत्ता. शिव वर्तमानकार आमकां सांगता, तेलाच्या धोमधोमीत परमळान घर भरलें. हाका दोन तरेचे अर्थ आसात. एक आसा लिटरल खोऱ्यांनीच तेलाचो परमोड, दुसरो जावन आसा परमोड मारयेच्या मोगाचो जेजू सवे. जो मोग मारयेक जेजू सवे आसलो, ह्या तिच्या मोगान आख्खें हें घर भरलें अशें शिव वर्तमानकार आमकां सांगूंक सोदता. पूण दुसरो मनीस आसा आमच्या दोळ्या मुखार, जुदास इस्कारियोत. जुदास इस्कारियोत जेजूच्या शिसां मदलो आसलो आनी जेजू आदींच फुडें जाणो आसलो हो जुदास आपणाचो घात घेतलो. आनी आमी पळयताव जेन्ना हे उच्चा मोलाचें तेल घेवन मारिया जेजूक मागता, जुदास जेजूचें मोल करचें सोडून ह्या तेलाचें मोल कोत्ता. 300 दिनार म्हणजे एका वर्साचे एका मनशाचे पगार इतले ह्या तेलाचें मोल आसलें. जेजूक
मोग जाय, जेजूक बुजवण जाय हें पळोवचें सोडून जुदास इस्कारियोत वस्तूचें मोल करूंक फुडें सरता. मोगाळ भाव भयणीनो, सोबार पावटी आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. मनशाचो मोग करचें सोडून वस्तूंचो मोग, दुडवांचो मोग, गिरेस्कायेचो मोग आमी करूंक पावता. आयज मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू तुका आनी म्हाका होच उलो कोत्ता. मनशाचो मोग करूंक शीक. जी कोण दुखोवल्यान, कश्टोवल्यान, जिवितांत कश्ट भोगतात तांकां तुजो वेळ, तुजो मोग, तुजो आदार तूं दी. आनी हे पुरी वस्तू परस मनशाक अदीक मोल दिवंक तुज्या जिवितांत तूं प्रयत्न कर. तर हेंच करूंक त्या जेजूची कृपा आनी बोड हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां मागुया. भेटोनेक आमी गायन गावया. सी 30 सर्वेस्वरा देवा, पान 40 सी 32 पेज 42. सर्वेश्वरा देवा, स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या उड्याचे. ही भेट तुका मागता तो शिको. हे भेटे करता सुख आमची. Niech powidła umrano, podróża soria umiaco, amczyny goru pagonu, Krista ci kurwagod na samson. म्हज्या बाबा भयणांनो, हे आमचें बलिदान सोद पदवीदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या दाखले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिनी आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, आमी समोर उमतांव त्या पवित्र गुटांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमचे वेलें फर्मोण काडून उडोवंक तुवें दयाळायेन तें आमच्या हातांनी घाले. ताचे वरवीं सासणाच्या जिविताचें फळ आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वराकाय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सोर्फ काळी आनी सोर्फताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या सोडवण दितल्या कोश्टा मोदनाचे आनी वैभवी पुनर्जिवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. पुर्विल्ल्या दुस्मनाच्या गर्वाचे ताणें जैत वेले आनी आमचें तारण केलें. ही वर्तीं घोडितां सोडवणीची आमी भक्तीन समोर उमतांव ह्या दिसांनी. ताचे उद्देशी देदूतांचो दळबा तुजी मोहिमा वाखाणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोशान उल्हासतात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolvaras os orvis por Deus. Sorgani są sarmolia, tuża pojmowa, Osana usorgi. Salve, spora,
पवित्र वेळ आख्खी आमची फिरगोज दोळ्या मुखार हाडून जेजूच्या हातांत घालुया उदीक करून आयच्या रितीरा वरवीं सगळ्या बाबा भयणांक जी हांगासर आसात आनी पयस आसात तांकां उत्मी गिरेस्तकाय देवाची कृपा आनी पिकोवणी फावो जावंक. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच पवित्रपणाची जोर देखून दोवापोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची बसत समोरपुची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसून मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco good. Mi mondo kadał, ani eklausy tle pijekał, title paudi tu moro desol, tu się moro orkotał. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें फिलिप नेरी आमच्या लिवा आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान ओतोरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतोलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतून एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोरमृत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या साता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताची वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताची थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक शिताव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेक कोंडू नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार.
सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतोले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवड दी बोधवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्य जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडले आमची काकूर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडले आमची काकूर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका भावना हें कुतर मातूरय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतरां गायन गावया. तुका आमची गरज D40 571 D43 पेज 71. तुका आमची गरज जेजू सोडणारा तोशे तोशे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडणारा तोशे तोशे आमी तुका Chico, Ugelo Leanchevo, Dale Lolia Vivo, Virevo Dagilas, Gorchivo Cacana, Duque Sale Angusto.
प्रार्थया. सर्वेस्परा, पवित्र देण्यान दादोशी जावन तुझ्या पुताच्या मोन्ना वरवीं सत मानतांव ताचेर बोरवांसो दवरूंक आमी पावल्या. तर ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमी आशेतांव त्या शेवटाक पावो म्हूण तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मोगाळ बाबा बिडानो फकत उगडास करता. आयज सांजे 6 वरांचेर रेतीर सुरू जातलो माटवान भायल्यान. सगल्यांनी तुमी येवचें आनी घरच्यांकूय हाडचें. फादर कॅजी दोरादो हो रेतीर आपल्या सांगात्या बरोबर दितलो. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सर्वेस्पोरा, ह्या तुज्या कुटुंबा खातीर आमचो सोमी जेजू क्रिस्त नुस्त्यांच्या हातांनी पराधीन जावंक आनी कुर्साचे वळवळे सोसूंक पाटी सोल्लो ना. ह्या तुज्या कुटुंबाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आनी सुर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मागणें सामिगेलीक. सामिगेल महावडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राव. देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालदेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या तूं राव. देवाची पुतवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणान लुटून घाल. कित्याक ह्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सोलपतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. तुझी पवित्राय आय 302 पान 135 आय 32 पेज 135. तुझी पवित्राय सूर्या Ci